सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन ह्या आयची मिसाची भेट आमी भेटयता आयवो अविन कोस्ता आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता तशेंच दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या पास्कवाल लोबो ह्या आमच्या भावा पासून आमी भेटयता देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया एलितेरियो सिल्वेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आमच्या शेतकामत्यां पासत मागुया आमच्या गोंयच्याय शेतकामत्यां पासत मागुया मोपा हांगासर कालच्या दिसाक शेतकामत्यां सगळें जें कितें घडलां तें आमी पळयलां आमच्या सरकारान आपली तकली बरी भाशेन जाग्यार दवरून तांकां फावो तें देवाचें देणें मेळूंक तांचेय पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं जेजूचो पाटलाव करूंक हे दीस आमकां खेरीत गरजेचे बो करून आमी आनिकूय आमचें मन देवाचेर घालूंक देवाच्या उतराचेर घालूंक ताचो पाटलाव करूंक आमचो खुरीस घेवन आमी ताचे फाटल्यान वचूंक पूण जायते फावटी ताच्या उरल्याक कान दिवंक आमी चुकल्या असले सगळे आमचे चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं भोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सांगता मनाची वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात अमुचो व्हड अपराध ह्या पापासून सांगपार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सुरपदवेदार देवा कोनवाळ्या बापा आमचे असोक्तायेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजे पदवेदार हाताकाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना आमेन इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमी जू मोडून उडयशात मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात भुकेल्यांक खावूंक दिशात आनी कोंतवलेल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उसवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दोनपारच्या उजवाडा सारको परजळटलो सर्वेस्पोर तुमकां सदांच बाट दाखयतलो तुमचो आत्मो दादोशी कोत्तलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो आनी तुमी एके शिंपलोले बागी सारकी जातोल्यान कधीच सुकोन वचूं ना तशी जोरी सारकी आदी गोडतोन जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात आदले बुनेदीचेर नवी गोरां उबी करतल्यात फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं गोरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं देवाक भेटयलोलो सोनवार तुमी माडोयना जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात सोनवाराक तुमी संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पोराक भेटयलोल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात त्या दिसाक वाटेक लागोना जाशात तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सोवे तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां सोयतीवंत करून देसाच्या दोंगरा वयल्यान वतलो तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर
दिलां देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो तुका विस्वासी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखोय सर्वेस्परा सगळीं म्हणुया तुका विस्वासी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखोय सर्वेस्परा म्हजें मागणें तूं आयक सायबा म्हज्या उल्याक जाप दी देवा पळे कितलो हांव दोलदिरो विस्वासी हांव चाकोर तुजो तुजेर सायबा पातयेवन रावता जीव राख म्हजो म्हाका निवार जबाब तुका विस्वासी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखोय सर्वेस्परा तुजे बोगोर ना देवा म्हाका म्हजी तूं कोर दोया सायबा दिसभर तुकाच उलो मागता काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी आत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास धरून घालता सायबा जबाब तुका विस्वासी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखोय सर्वेस्परा कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं गे सर्वेस्परा जबाब तुका विस्वासी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखोय सर्वेस्परा उद्गार पातक्यांचें मरण म्हाका नाका आपलें जिवीत बोलदून ताणें नवें जिवीत जियेतोल्या म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवांच्या एका दोंड वसूलदाराक मांडवीर बसलेलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये आनी सगलें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो आनी लेवीन आपल्या घरान ताका एक व्हडलें जेवण केलें आनी दोंड वसूलदारांची आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड खेट आसली तेन्ना फारिजेवांनी आनी तांच्या धर्मशास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें दोंड वसूलदारां आनी वायटव्यां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात परतीपाड करून जेजून तांकां म्हणलें बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज हांव सुगुणी मनशांक आपोवंक न्हय बगर पातक्यांक ताणें आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता उलो जेजूचो आमकां सगल्यांक बो करून जीं कोण ओसूक आसात जीं कोण पातकान पडटात जीं कोण आपल्या जिवितान बरीं जावंक सोदतात तांकां हो उलो आनी हो उलो आयज आमकां दोनूय वाचपांनी मेळटा पयल्या वाचपान इजायास प्रवादीच्या पुस्तकान आमी आयकलां हो देवाचो उलो कितें करचें कितें ना करचें बो करून देवाक भेटयलोलो जरी तर दीस आसा वो देवाक भेटय कितेंय तूं भेटयता जाल्यार तुका जाय तशें न्हय पण देवाक मानता तशें कित्याक एके वाटेन उतरांनी जरी तर तूं म्हणटा हांव देवाक भेटयतां वो हांव देवाचो मोग करतां पूण तुज्यो करण्यो जरी तर काळोखाच्यो जाल्यार जें तूं कितें उलयता तें सगलें पिड्ड्यार जालें म्हणटच हो उजवाड देवाचो जरी तर आमकां मेळ्ळो जाल्यार आमचेंच जिवीत ह्या संवसारांत एक उजवाड जाता हें आमी हाच्या पयल्या वाचपान आयकलां इतलो उजवाड की ह्या उजवाडान हो दिसाचो उजवाड आसा तातूंत पासून आमचो इल्लोसो काळोख आसा तो दिसाच्या उजवाडा सारको समजूंक मातशें इल्लें अवघड पूण ज्या संवसारांत आयज आमी जियेता भोंवतणी सगलो काळोखूच कसो मनीस आयज एकामेकाक पातयेना एकामेकाचेर विस्वास ना आयज सस्पिशन इतलें वाडलेलें आसा की कोणूय कितें करता जाल्यार ताचे विशीं आमी सगलीं दुसरीं आसा ती चिंत्ता हांव कित्याक करता ताचो हेतू कितें
आनी चडशे पावटी नॅगेटिविटी जी आसा ती आमच्या सगल्यांच्याच मनान आसा, काळोख जाल्लो आसा. आनी ह्या काळोखान आमकां उजवाडाची मनशां जावंक आपयता. पॉजिटिविटी जी आसा ती आमच्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान दाखोवंक आपयता. आनी हें जरी तर आमी दाखयतले हांव, ही पॉजिटिविटी जरी तरी आमी दाखयतले हांव, जाल्यार जेजूक आमचे बराबर घेवंक गरज. तो जेन्ना उलो मारता म्हजे फाटल्यान ये, तेन्ना जे भाशेन लेवी वो मातीव हाणें केलें, सगळें सांडून तो जेजू फाटल्यान गेलो. एक वळीन घोडये हें काबार केलां ह्या शुभ वर्तमानांत. पूण घोडये मातेवाच्या जिवितान आमी पळयत जाल्यार तें तितलें सोंपें जावंक ना. कित्याक तो एक दोंड वसूलदार आसलो, आनी दोंड वसूलदार कसो एक खेरीत जागो ताका आसलो. आपली पदवी, आपलें पोजिशन जें आसा तें सोडून जेजूच्या एक उल्याक ताच्या फाटल्यान सरूंक घोडये इतलें सोंपें जावंक ना, एक वडीन बरोवन काबार करपा सारकें. तर आमच्याय जिवितान असलें आमकां जायते पावटी मेळटा. जेन्ना आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय तेन्ना एक उतरान एक वळीन कांयच जायना, तातूंत भितर जायतो स्ट्रगल आसा. जाल्यार ही कृपा आमकां मागुया. जेन्ना आमचेर असली परिस्थिती येता, आमी स्ट्रगल जाता जेजूचो पाटलाव करूंक, तेन्ना आमी थीर रावूं, तेन्ना आमी सोडून दिना जावं. पूण वायट आसा तें सोडूंक, जें चुकीचें आसा तें सोडूंक आनी बरीं मनशां आमी जावं. कित्याक जेजू जीं कोण असोक्त आसात, जीं कोण पातकी आसात, तांकां आपोवंक आयला. तर आमी आमची असोक्ताय मानून घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक तयार जावया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाखाणणेचो योद्न तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी काळजांतावन आमी सदांकाल तुजो मोग करूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वथांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना हो गुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीं देवदूत
आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार पालाच्या भगवान मुत्सर्गी तुका सर्व सरस्वतीच्या नाम्या मुत्सर्गी तुका सर्व. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंशी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटभर गोठुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पडावोय. तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोड. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजू आपलो पाटलाव करूंक आमकां आपयता. आमी खुशे मनान आनी सगळे आमचे खुरीस उबारून ताचे फाटल्यान वचूंक कृपा मागुया. सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
कित्याक आजूची पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर जेवचें म्हाका खबरना पूण तुज्या एका चंद्रान म्हाका राखी मेळटली. आत्मीक मनयावा खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. एकोडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावन म्हाका दिवं नाका. आमेन.
म्हाका जाय दया न्हय बलिदान म्हणटा सर्वेस्पर. सगळीं मनशां कापूंक हांव येवंक ना बकर पातक्यांक. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां अदीक घोटाय मेळ्ळ्या. हे जिणेन गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें अमोलीक देणें सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यां प्राचीत काळाचो पयलो आयतार आनी आमचे गोंयचे डिओसिसीन रीत भाशेन ही यात्रा वॉकिंग पिलग्रिमेज जाता. आमी हांगातावन जीं 50 जाणां आमचे फिरगोजींतलीं वेता तीं मागता सकाळीं आमी 5 वाजता भायर सरतल्यो. दुसरीं जीं कोण चलूंक सोदतात सकाळचीं 6 वाजता आमचे सकयल बस स्टँडार थावन वयर रेजिना मंदी थावन देवून सकयल हांगासर मीस करपाक येतल्यो. ही बीन आमी एक यात्राच करतल्यो म्हणटच ज्या कोणाक खुशी आसा तांणी सगल्यांनी येवन तातूंत जॉयन जावचें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Solo